सप्टेंबर-ऑक्टोबरात अवेळी उटंगारांत शेतां भाटां फळभाजयेचे शेतकी मळे काबार जाले. तशें हो उटंगार दुधकारांकूय बादलो. गोंयाक महाराष्ट्रांतल्यान दुधाचो सप्लाय अर्द्या मायज पडला. एके वटेन शॉर्टेज, दुसरे वटेन सप्लाय दुधाचो रेटूय वाडला. अमूल, मदर डेअरी आणि वारनान लिटराक 2 रुपया वाडयले. सध्या गोवा डेअरी, महानंद आणि नंदिनीचो दर आसा तसोच आसा. मात सुत्रां उलयता ते पळयल्यार तेवूय वाडपाचे. अमोलाचेर टोन मिल 20 रुपया असलें, वांगडाच लिटराचेर तेंच्यांनी 4 रुपया वाडयले. अमोल टोन पयलीं असले 20 रुपया, आतां जाले 22 रुपया हाफ लिटर. वांगडाच 2 रुपया वाडयले. अमोल हायपॅट 51 असलें ते 53 केले, 2 रुपया वाडयले. वांगडाच कशें वाडयले हेंच्यांनी. वांगडाचे म्हणजे आमी तशें 20 रुपया दिता, पूण ते 1 रुपया वाडयला तेंच्यांनी. पूण आमी कितें करता, आमी 20 रुपयांनीच दिता. प्रुडंटान गोवा डेअरीच्या MDक फोनार घातलो. तो उलोवंक तयार ना. मात सुत्रां सांगता ते प्रमाण दरवाडीचो प्रस्ताव आसा खरो. 1.5 म्हयनो जाले यत्न चल्ल्यात. फायल प्रशासकाक धाडल्या. कळटा ते प्रमाण 2 ते 3 रुपया दरवाडीचो प्रस्ताव. भायल्यान 36 रुपयान लिटर येताले ते दूद आतां गोवा डेअरीक खंय 39 रुपया पडटा. खावडीचेरूय किलाचो रेट वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.